पांडुरंग आता मिटिंगे कडेन या किशोरान म्हळें की वातावरण निर्मिती बरी जाली सकाळच्या ह्या विधानसभेतल्या बोवाळान त्या वातावरण निर्मितीचो परिणाम सांजे दिसलो काय कितें आनी ही जी मिटींग जाली वील गो टू द फायनल डिटेल्स लेटर बट मिटिंगेचेर तुमचें ओवरऑल ऑब्जर्वेशन कितें? हय, ज्या प्रमाणान लोक येवपाक जाय आशिल्ले तितले लोक येयले. आता ते लोक खंयचे कोणी हाडल्या हो विशय वेगळो आहा. तेजी चर्चा आता सोशल मिडियार सुरू जाल्या की कशा पद्दतीन क्रावड हाडलो तो. पूण एक सभा अशी आपोवप आनी ती यशस्वी जावप हेका म्हत्व आसा. आणि आयज म्हणजे ही सभा हांवें परचे डिबेटीन तुज्या वांगडा उलयतना म्हटलां की हे जे आंदोलन आसा ही 25 वर्सां पयलीं जावपाक जाय. 98च्यान जेन्ना सुरू जाल्लो हो विशय तेन्नाच्यान आतां मेरेन जर आमी इतको स्ट्रॉंगली सगळ्या गोंयकारांनी जर धरलेलो हो विशय हरशीं आमचे गोंयकार सेन्सिटीव प्रत्येक विशयान तूं जर हेजो विशय काड ओपिनियन पोल काड मागीर राजभाशेचो कार्ड मागीर रेल्वेचो कार्ड आयलॉन सिक्सीस कार्ड गोवा बचाव कार्ड माध्यमाचे आसत आमचे गोंयकार सेन्सिटीव पूण काय जाता कितें जाणा फाटल्या 2 आंदोलनाचो असो अनुभव आसा लोकांक की फटयतात हे पॉलिटिशियन हे आपल्या खुर्चेच्या आशेन येतात आपली पॉलिटिकल गेन करपा खातीर येतात आनी लोकांक फटयतात. 2 ह्या आंदोलनांतलो फाटल्या 10-12 वर्सांचो अनुभव गोंयकारांक आसा. सो गोंयकार मातसो सावध आसता आनी सावध आसपाकूय जाय. पूण आयची जी सभा आशिल्ली थंय अनेक तरेचे लोक आमी पळयले पॉलिटिशियन आशिल्लेच पूण राजन केरकर स्वता थंय आयिल्लो म्हादय बचाव अभियानाचो. निर्मला सावंत थंय नासली पूण वेगवेगळ्या वेगवेगळ्या तरेचे लोक त्या व्यासपीठार आयिल्ले आनी म्हाका दिसता की ते जे ही जी सुरवात जाली आंदोलनाची ती यशस्वी आसा. फक्त हांवें म्हटल्या पयलीं म्हटल्या प्रमाणे आमचे गोंयकार सेन्सिटीव आनी अलर्ट आसात. अलर्ट रावपाक जाय की आमचो म्हणजे गोंयकारांचो परत कोण दुरुपयोग करून घेवचे ना आपल्या राजकीय लाभा खातीर कोण ताचो फायदो करून घेवचे ना इतकें मात आमकां जाणविकाय आसपाक जाय. पूण हे जे आंदोलन आयज सुरू जालां हांव म्हाका की ह्या आंदोलनाचें एक फलीत बरें जावचें आनी म्हादय खातीर कर्नाटका जो DPR सबमीट केल्लो जाका अप्रुवल केंद्रान दिला केंद्रान ह्या सगळ्या गजालीचो अभ्यास करून ताका फेरविचार करपाची वेळ केंद्राचेर येवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. किशोर तुमची ऑब्जर्वेशन कितें? मिटींग पयलीं भाशणां आयकली वेगवेगळी लोकांची भाशणां आयकली वेगवेगळी मानेस्तांची भाशणां आयकली क्रावडाचो रिस्पॉन्स पळयलो तुमची ऑब्जर्वेशन कितें? प्रमोद खूब काळा उपरांत अशा पद्दतीची सभा आमकां पळोवपाक मेळ्ळी. आता ह्या सभेन जशें पांडुरंगान सांगलें तशें की लोक हे स्वताहून आयिल्ले कांय जाणांक लोकांक हाडलेले हो विशय आमी पयस दवरया पूण लोक एकठांय जाले ह्या गोष्टीची आमकां रिस्पेक्ट करचोच पडटलो आनी दखल घेवचीच पडटली आनी त्या गोंयकारांचो रिस्पेक्ट आमकां दिवचो पडटलो कारण विशय आमचो तसो आसा. पूण जो आरोप सरकारान केल्लो ह्या सभेच्या निमतान की हे केवळ राजकारण करपाक ही सभा आयोजीत केला म्हणून ह्या सभेक वेगवेगळे NGO आसले वेगवेगळ्या क्षेत्रांतले तज्ञ लोक ह्या सभेक हजर आसले. पूण तूं जर पळयत हांव सकाळच्यान ही सभा म्हणजे फ्रॉम बिगिनींग हांव ही सभा पळयली हांवें. एक लोक जागृती खातीर जर आमी पळयत म्हणजे ह्या सभे उपरांत अख्ख्या गोंयान एक वातावरण जातलें आनी म्हादय हो विशय कितें हो लोकां मेरेन कळटलो. पूण ज्या लोकांनी ह्या सभेन भाशणां केलीं ती जर तूं पळयशीत जाल्यार ती सगळी पॉलिटिकल भाशणां जालीं. आतां विजय सरदेसाय हो येदो व्हडलो ऑपोजिशनाचो मनीस तेचें जर तूं भाशण पळयशीत जाल्यार तेणी सगळी आपली सरकारा वयली प्रमोद सावंता वयली आनी RG वयली आपली खास काडून तो मेकळो जालो. प्रशांत नायक खूब वर्सांनी तेचो पळोवपाक मेळ्ळो तिणी आपल्यो त्यो घोशणा केल्यो अरे म्हादयीच्या विशयाचेर कोण उलयतलो. राजनबाब केरकार जेन्ना उबो रावलो थंय उलोवपाक आनी राजनबाब केरकारान जें भाशण केलें तें भाशण आयकप खूब गरजेचें आसा. तेणी पांयां पडोवन सगळ्या 40 आमदारांक रिक्वेस्ट केली की प्लीज तो ट्रिब्युनलाची ऑर्डर वाचा. ती 4000 पेजीची ट्रिब्युनलाची ऑर्डर प्रमोद आयज ह्या सकाळच्या अधिवेशनाच्या बोवळा उपरांत आनी ही सांजची मिटींग हांव आयज सबंदिस्त ट्रिब्युनलाची ऑर्डर घेवन बसलो. तुका सांगता ती ऑर्डर आयज जण एकल्या गोंयकारान सुशिक्षीत गोंयकारान ती ऑर्डर वाचप गरजेचें आसा कारण ती ऑर्डर वाचल्या उपरांत म्हादयीचें तीव्रता सिरियसनस कितें आनी गोंयचेर भविश्यान कितें संकट येवंक शकता हाची जाणीव आमकां ती ऑर्डर वाचल्या उपरांत जातली. राजन केरकारान आयज खुबशे आमकां एक लक्षांत दवरूंक जाय की राजन केरकार वॉज वन ऑफ द विटनस इन दॅट ट्रिब्युनलाचेर गोंय सरकाराच्या वतीन राजन केरकार एक विटनस आनी राजन केरकारान आपल्या पूर्ण आयुश्यान पर्यावरणाचो जो कितें अभ्यास केला ते सगळो अभ्यास त्यांनी पणाक लावन आपली बाजू त्या ट्रिब्युनलाच्या मुखार मांडलेली. पूण तरी पूण त्या बाजूक कसलोच सायंटिफीक आधार ना अशें म्हणून ट्रिब्युनलान तेचेर ऑब्जर्वेशन केला. हाचो अर्थ आमकां खंय तरी सायंटिफीक अभ्यास करून कायदेशीर अभ्यास करून आमकां हो विशय हाताळपाक जाय. अशा पद्दतीन बैठको घेवन लोकांक एकठांय करून आपली राजकीय खास भागोवन म्हादयचो विशय सोंपचो ना आनी हे सिरियसनस हांव ह्या माध्यमांतल्यान गोंयकारांक सांगूंक सोदता की म्हादयचो विशय म्हत्वाचोच त्याच्या खातीर आमी गोंयकारांनी एकठांय जावचेच पडटले. पूण आमी गोंयकार एकठांय जातले आनी कोण तरी आपली पोळी भाजून घेतलो अशी संद
कोणीच कोणाक दिवंक जायना. हो विशय म्हणटा तो तज्ञ लोकांनी अभ्यास करपाचो विशय आनी गोंयच्या फुडाराच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमी आतांच सावध जावपाची गरज आसा. नाजाल्यार त्या ट्रिब्युनलाच्या ऑर्डरी उपरांत तुज्या लक्षांत येतलें की गोंय हें खरेंच उरतलें काय सोंपतलें अशी परिस्थिती त्या ऑर्डरीन आसा. Joel, initial observations about the meeting. You heard all the speeches. Yes. You saw the tone and tenor of the public meeting. Yeah. What is your observation? I've heard all the speakers, mainly most of the speakers, but except for Rajendra Kerkar, who spoke at the last and who's, I did not find merit in anybody's arguments. They all boiled down to political sloganeering, and most of them were taking jibes at one another. Political kind of conflicts here and there could be seen. People were booing at some of the speakers. And it was a huge disappointment. Basically, what we looked out for this rally was to find a kind of a course, where we are going to take towards Madai now. It's not about just trumpeting some kind of a political slogan and taking hits at one another. We were looking at some kind of a roadmap on how Goa would proceed unitedly toward. Now, take one example. When the general call was to be united in this fight, but are we really united? The political class itself is not united. The opposition itself is not united. Everybody is taking jibes at one another. So how is this unity going to come about? If we are going And to... in the meeting also, the people had objection about some speakers expressing their opinions. The speakers were being booed, and there was so much of commotion there, and there was no constructive talk about Madai. What we are, except for Rajan Kerkar, who spoke through his heart at the end, fag end. There is no other takeaway from this meeting. It is just like tamasha and tamasha all the way.